म्हादय उदका प्राधिकरणाचे नाव बदलून प्रवाहाचे वांगडी तज्ञांची नेमणूक मुखेल ऑफिस अध्यक्ष अजून अनिश्चित प्रवाहाचेर वजन कोणाचे ऑथॉरिटी प्रवाह खंयचे दिशेन खासा रिपोर्ट म्हादय उदका प्राधिकरणाक केंद्राचो बावटो गोंय सरकाराचो येवकार मुख्यमंत्री म्हणटा उदक बेकायदेशीर वळोवपा आड आधार कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकल्प चालीक लावंक वाट मेकळी गोयची वाट लावंक कर्नाटकाच्या म्हादय प्रकल्पांच्या डीपीआराक दिल्ले मान्यतायेचो इशू डायवर्ट करपाचे यत्न विरोधक म्हणटा केंद्राची फटिंगपणां गोंयकारांक करतात पिशे स्मार्ट सिटीच्या फोंडाऱ्यांनी ट्रक मुंगरपाचे दिशी नवे प्रकार एकाच दिसात 2 अपघात सिवेज आणि उदकाचे टँकर मुंगरले एका फेब्रुवारीतच स्मार्ट सिटी ट्रक टँकरांचे 5 अपघात मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा गोयची केस सुप्रीम कोर्टात तरी म्हादय ट्रिब्युनलान कर्नाटकाक थारायल्लो वाटो सध्या दिवचोच पडटलो म्हादय ऑथॉरिटीचे मुख्यालय पणजे केंद्रान खंय केला मान्य 50,000वर येणावळीच्या फामिलींनी अंत्योदय आणि प्रायोरिटी रेशन कार्डा एपीएल करून घेवची 5 लाखावर येणावळवाल्यांनी महिन्या भितर कार्डा सरेंडर करची नाजाल्यार कारवाय फोंड्या उणीवेल्या 2 सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक आदी लोकांचो विरोध दोगा मुख्यमंत्र्यांनी आडायले आता दोनूय प्रकल्प रोखडेच तडीक सुदिनाची घोषणा यूपीचो मुख्यमंत्री गोंय आणि गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची करतात तोखणाय गोयच्या पत्रकारांचो योगी बरोबर संवाद हांव संन्यासी यूपी सीएम हे मिशन तडीक लागत आयला योगी उलयलो राजभवनात सुरू केल्या नई पहल 25 कोंकणी 25 मराठी आणि 10 हिंदी संस्कृतान बरयल्ली पुस्तकां करतले प्रकाशित 10 मार्च मेरेन राजभवनात मागल्यात अर्ज कळंगूटकरांनी एलपीजी सिलिंडराचो गॅस चोरया ट्रान्सफर करतना दोगांक धरले लोकांचो बोवाळ जातनाच कामगारांच्यो फौज्यो पोलिसांनी ट्रक घेतलो ताब्यात देशात कोविडाच्यो नव्यो 193 केशी ऍक्टिव्ह केशी 2000 गोंयांत नव्यो 3 केशी ऍक्टिव्ह केशी 13 गोयच्या ट्रॅफिक सेलाचो ट्रॅफिक शिस्तीचेर भर ट्रॅफिक पोलिसांनी मांद्र्या हरमला ट्रॅफिक कायद्याविशीं जागृती हेल्मेट सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्या आड कारवाय वजन माप खात्याची मडगांवां स्वीट मार्टाचेर धाड शेव चिवडो धरून तरेतरेची मिठाई केली जप्त एफडीए कायदो नेम मोडून खाणा जिन्साची विक्री शेतांनी उजो लागपाचे प्रकार दिशी वाडटात ताळगांव शेतात उजो फायर ब्रिगेडीन हाडलो आटपा उजो कसो लागलो अजून कळिल्ले ना दिल्ली एक्सायज पॉलिसी स्कॅमात दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाच्या पीएक ईडीचे समन्स चौकशी चालू 26 फेब्रुवारीक उपमुख्यमंत्री सिसोदियाक आपयला चौकशेक काँग्रेस फुडारी पवन खेराक सुप्रीम कोर्टान अंतरीम जामीन दिलो दिल्ली सावन रायपूर वतना आसाम पोलिसांनी फ्लायटीत केल्लो अटक प्रधानमंत्री मोदीची निंदा नालस्ती केल्ल्याचो आरोप कोविडाच्या भयान आवय आणि 11 वर्साचो पूत दोगांय 3 वर्सां बंद करून रावली फ्लॅटात गुरगांवची केस पोलिसांनी केली रेस्क्यू हॉस्पिटलात ऍडमिट एसटी स्टेटस दिलो राजकीय आरक्षण अजून ना गोंय सरकाराकडच्यान केंद्राक प्रस्ताव ना गोंय सरकाराकडेन राजकीय इच्छाशक्त ना दिल्ली भेटी उपरांत एसटी शिष्टमंडळाचो दावो उपद्रवी खलिस्तानी समर्थकां मुखार पंजाब पुलिसांची शरणागती खलिस्तानांच्या झडपी उपरांत पुलिसांनी लवप्रीत तुफान सिंग आड एफआयआर केली रद्द
FC गोवा ISLतल्यान भायर बेंगलुरू आड 3-1 गोलान हारली.